सो भारतीय जनता पार्टीचा जय सो भारत माता की नमस्कार. आयज आमी पळयतात जाल्यार फूल भारतभर एक खुशेची गजाल, कारण आयज येदी व्हडली विक्ट्री आमकां हांगासर मेळिल्ली. आमचे हांगा आयज आसाम, पांडिचेरी आनी वेस्ट बेंगॉल हे आयज आमी जिखलेले आहा. आयज जेन्ना वेस्ट बेंगॉलाचे उलयता आमी फाटीं टीव्हीचेरूय पळयताले आनी खुबशे आमचे कार्यकर्ता जे बीजेपी कार्यकर्ता जे बीजेपी म्हणल्यार ते ममता दिजीची दादागिरी आसताली आनी तांकां मारप ते सोड त्यांची हत्या सुद्धा केल्ली आहा. आणि आयज एका खंय तरी एक आमकां ब्रेक मेळ्ळेलो आनी एक आमचो सरकार त्या जाग्यार येयल्या म्हाका खूब खुशी दिसता. हांव चडांत चड आमचो मोदी आमच्या मोदीक देव बरें करूं म्हणटा, कारण मोदीजी जे आयज जे डेव्हलपमेंट जे करता ते कोण आनी आमचो चाणक्य म्हणटात जे पॉलिटिक्सान अमित भाई शाह त्यांचे नेतृत्व अंडर हे आयज इलेक्शन आमी हांगासर जिखलेले आहा. आणि तसोच आमकां एक गर्वाची गजाल म्हणल्यार आमचो हांगासरलो संघटन मंत्री जो आशिल्लो आमचो सतीश धोंडभाई तेणी थंय प्रभारी म्हणून गेल्लो आनी तेज्या नेतृत्वाच्या अंडर हे इलेक्शन आमी थंय जिखलेले आहा. आनी आमचे आयज आमी हांगा मनेत खुशी पळयतात कार्यकर्ता भितर की एक जोश आहा हांगा आनी असोच जोश आमच्या भितर रावपाचो आनी 2027 बी हांगा गोंयानूय आमी पूर्ण भोवमत मेळटले आनी जिखून हाडटले. सुद्धा मेळनाशिल्ले, इतली थंय दहशत आशिल्ली, इतली थंय दादागिरी आशिल्ली. आयज खंय तरी ते दादागिरीचो अंत जाल्लो आसा. जे आमचे कार्यकर्ते आसात जो आयचो दीस येयल्लो आसा तेका लागून तेणी भरपूर सॅक्रिफायस केल्ले आसा. लास्ट इलेक्शनाक तुमकां खबर आसा जेन्ना इलेक्शन जावन इतली थंय दंगा जाल्ल्यो, इतले आमचे कार्यकर्त्यांक थंय मारलेले. आयज खंय तरी ज्या कार्यकर्त्यान श्रम तेणी सगळ्यांनी आपली ताकद लायली आनी जे इलेक्शन कमिशनर तेंकाय बीन हांव चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा. तेणी जशें फेअर एंड सामकें इलेक्शन बरें आनी म्हणजे लोकांक जेंका वोट करपाक जाय तेंकां कसलीच आडखळ येनासतना तेणी बरें तें इलेक्शन केलें म्हणून आयज रिजल्ट पळोवपाक मेळ्ळो. एवरी टायम तुमकां खबर आसा कितें जातालें. आतां सुद्दां थोडे हितूनी इलेक्शन शिफ्ट जाल्लें आसा. कित्याक थंय सुद्दां आमी पळयलां जे आमचे वोटींग मशीन आशिल्लें तेजेर सुद्दां जे बीजेपी सिंबल आशिल्लो थंय खंय तरी टेप लायलेली जावं बाकी ते आपले हेजी मशीन आसा ते गाडयेंतल्यान घेवन वताले. एवरी इलेक्शन अशेंच चलतालें आनी म्हाका दिसता खंय तरी ही टीएमसीच तशी करून जिखताली. पूण हे फावटी तशें जावपाक दिवना आनी ताका लागून बऱ्यांतलें बरें थंय इलेक्शन जाल्लें आसा. आमच्या कार्यकर्त्यांनी थंय सॅक्रिफायस केला तेजे खंय तरी फळ मेळिल्लें आसा. तसोच आमचो प्रायम मिनिस्टर आसा तेंकाय बीन चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा जो आयज आमकां थंय आमकां एक बरो दीस आयज पळोवपाक मेळ्ळा म्हणून. आयज तुम्ही पळोवपाक शकता पांडिचेरी आसो, आसाम आसो, वेस्ट बंगाल आसो, आमी सगळे बीजेपी निवडून येयले आसा. ते बरे लीड घेवन येयल्ले आसा आनी हांव मोदीजीक धन्यवाद म्हणपाक पळयता. कित्याक हे सगळे जाल्ले तेच मनशा कारण डेव्हलपमेंट केल्ले आसा देशांतल्यान आनी खूब कितें कार्यक्रम करून हे सगळे वेस्ट बेंगॉलाक आयज बरे प्रमाणान आमी निवडून येयल्ले आसा. ते सगळ्याक धन्यवाद म्हणटा. आनी आयज तुम्ही पळोवपाक शकता आमी युवा आसूं, मंडल प्रेसिडेंट आसूं, आमचो नारायणभाई आसूं, सगळे हांगा एकत्र जावन हांगा सेलिब्रेट केल्ले आसा. तुमकां सगळे धन्यवाद म्हणटा.